बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू आयचे मिसाचे बलिदान आंबेड दिता सोपून गेल्या डॉमिनिक आफोन्सो आनीक फ्रांसिस्को आल्बुकेर देवान तांकां सुर्गीचे सूख फावो करूं म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमता सेर्जो डिकोस्टा आनी लग्नाचे वरोस सोमरमता निकलस आनी एकनेस. देवान तांचेर आपलो सुभ आशिर्वाद घालून आपल्या देणेनी तांकां बरो म्हूण आमी मागुया. देवान आमकां सोण एकल्याक आपल्या मोगान रुचल्यात होच मोग आमच्या जिविता वरवीं आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनी जायते पावटी कडेक आमी हो देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक घडयेक आमी प्रयत्न केला पूण सोबार पावटी घडयेक आमचीच असोकतायेक लागून घडयेक आमी चुकल्यात. ह्या देवान आमकां दिलोल्या कुडीच्या सांद्याचो घडयेक फावो ते परी आमी वापर करूंक ना. ह्या आनी दुसऱ्या पथकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भवा बनतो म्हजो कन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाकी सदांच सांगवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बळितो. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. कोनवाळ्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर दयाल दिश्ट घाल. तुजे कुरपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक बोर.
बावार्दान बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राज उडचलिता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें, वच आनी हें उतर जेरुजालेच्या कानार व्हडल्यान सादय. सर्वेस्पर अशें सांगता, तुज्या तरणेपणाच्या मोयपासाचो म्हाका उगडास येता. तुजे हॉकलपणांतल्यान दिसाच्या मोगाची याद येता. अरणांतल्यान कामायज करूंक नासलेले जमनींतल्यान तूं म्हजे फाटल्यान आयली. इस्रायल सर्वेस्पराक संस्कारलोली परजा आसली. ताच्या पिकाचें प्रथम फळ ती. ते खातालो तो गुन्यांवकार जातालो आनी ताका वायट जातालें. पिकाळ देसान ताची फळां खावंक आनी ताची गिरेस्तकाय भोगूंक हांवें तुका हाडली. पूण तूं भितर सरली तेन्ना तुवें म्हजो देस भोश्टायलोय आनी म्हजें दायज कांटायलाचें करून उडयलें. सर्वेस्पर खंय आसा अशें याज्ञिकांनी कधीच विचारूंक ना. समूर्त राखतात तांणी म्हाका ओळखूंक ना. गवळी म्हजेर कोलपले. प्रभादी बालामाच्या नांवान संदेश सांगूंक लागले आनी मोल नासलेल्या वस्तूंक फाटल्यान गेले. हें पळोवन तूं मळबा अजाप जा, तोटाक जा, तोटाकून सारकेंच मोने राव. उलयता तो सर्वेस्पर. म्हजे परजेन 2 वायटां केलीं. तांणी बुंयारां मारली, फुटकी आनी उदक धरून उपकरणां तोसली बुन्यारां आनी म्हाका जिव्या उदकाचे जोरीक सोडलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब. तुजे सवे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. सगळीं म्हणुया, तुजे सवे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. तुजे भोळेपण सर्वेस्परा मोळबा इतलें उंच. तुजे विस्वाशीपण कुपां पोऱ्यान पावता. ऊंच ऊंच प्रवता सारकें तुजें प्रमाणीकपण. सोमदिरा वरवीं खोल तुजे निवाडे. जबाब. तुजे सवे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. कितलो अमोल्डीक देवा तुजो मोग. देखून मनशाची भुरगीं तुजे पाकोट्या काल आसरो घेवंक येतात. तुजे घरांतल्या सुबापणान ती सगळीं दादोशी जातात. तुजे गोडसाणीची घसघशीत जोरीतले तूं तांकां पिवंक दिताय. जबाब. तुजे सवे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. कित्याक तुजे सवे आसा जिविताची जोर आनी तुजे उजवाडान आमी उजवाड देखता. तुका ओळखूंक पावल्यान तांकां तुजो मोग सदां दाखय. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक प्रमाणीकपणान वागय. जबाब. तुजे सवे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. उद्गार. सर्वेस्पराचोय, 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 सर्वेस्पराचोय. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिनवासता. कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. सर्वेस्पराचोय, 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 सर्वेस्पराचोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान शिसांनी लागीं सरून जेजूक विचारले, वेपारींनी तांचे कोडे कित्याक उलयताय? ताडे परतीपाळ केलो, कित्याक स्वर्गा राजाचे गूट ओळखूचे देडे तुमकां दिल्ले आसा, ते हेरांक न्हय. आसा ताका देव आनीक दितलो आनी ताचें माप बरोवन वतलें, पूण ना ताका आसुल्ले पर्यंत ताचे कडल्यान देव काडून घेतलो. देखून हांव वेपाऱ्यांनी तांचे कडेन उलयतां, कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकना, न्हय म्हूण समजयना. इसायासान अशें आदींच सांगुल्लें तें तांचे सवे पाळून येता. आयकून आयकून तुमकां समजोचें ना, पळोवन पळोवन तुमकां दिसचें ना. कित्याक दोळ्यांनी पळोवंक जावं, कानांनी आयकना जावं, मनान समजना जावं आनी तांचे जिवीत बदलोना जावं आनी तांकां हांवें बरी करिना जावं, ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां. तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी तांणी आपले दोळे धांपल्यात. पूण नोदोर आसले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसले तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. म्हाका इश्टान जायतीं वर्सां फाटीं हांव म्हज्या फॅमिली सांगाता वेलंकनी आमी वेताल्यो आनी एका स्टेशनाचेर आमी आसल्यो आनी त्या तेंपार मोबायल फोन नासले. फोन करूंक जाय जाल्यार STD बुथाचेर वचोंक पडटालें. आनी कशींच आमी एका STD बूथ जो आसलो ताचेर आमी गेली आनी तेन्ना आमी गेली तेन्ना आमी पळयलें थंय जी शॉपार आसली ती भाव भयणां, पूण दोगांयकूय दिसो नासलेलें. आनी हांव हाचेर चिंतालो, कोण भाशेन ह्या येद्या व्हडल्या स्टेशनाचेर ही काम करतात काय? दोळ्यांनी तांकां दिसना. इतलो लोक स्टेशनाचेर येता, थंय येवंक जाय, उपरांत लोकांचे पयशे घेवंक जाय, तांकां बील दिवंक जाय, कोण भाशेन हे सुगोट वस्तू ती करतात काय? भाव भयणो, आमी जाणाव ऑलिंपीक गेम्स जातात आनी कांय बरे भाशेन हे खेळगडी खेळटात, आपल्याक इनामां घेतात. आपल्या हाता पांयांनी आपल्या कुडीचे सांदे वापरून मेहनत करून आपल्याक ते जैत मेळून घेतात. तेच भाशेन हांव पळयता ऑलिंपिक्स आसा ते भाशेन पारा ऑलिंपिक्स आसा. म्हणल्यार जी डिफरंटली एबल्ड, स्पेशली एबल्ड आमी तांकां म्हणटा, जांकां हात आसनात, पांय आसनात, वो आसात पूण ते सारके नात, तांकां कोण भाशेन ही आमची भाव भयणां मेहनत करून आपल्याक व्हड नामना ह्या खेळांतल्यान ती मेळोवन घेतात. आमचेच मदें आमी कितल्याशाच लोकांक भाव भयणो वळखता स्पेशली एबल्ड, तांकां हात पांय नात पूण कांय बऱ्यो वस्तू ती करतात. कोण चितारता, कोण वेगवेगळ्यो वस्तू करता, कोण गायन करता, कोण बरयता, कविता बरयता, बूक बरयता. आनी हे भाशेन हांव पळयता ही भाव भयणी जरी वेगवेगळे कुडीचे सादे तांकां नात, पूण आसा तातूंतल्यान कितले तें बरेंपण दुसऱ्यांक दिवंक प्रयत्न करता. आनीक आज शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा. आसा ताका देव आनीक दितलो आनी तांचें माप बरोवन वतलें, पूण ना तांकां आसुल्ल्या पर्यान तांचे कडल्यान देव काडून घेतलो. फुडें आमकां मेळटा, आयकून आयकून तुमकां समजोचें ना, पळोवन पळोवन तुमकां दिसचें ना. कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावं, कानांनी आयकना जावं, मनां समजना जावं आनी तांचें जिवीत बदलोना जावं, ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां. कितल्यो मिलाग्री विस्मिता जेजू करतालो,
पूण तांच्या दोळ्यांनी ताणें तें पळोवंक जायनासलें. तांच्या कानांनी जें कितें जेजू सांगता ती खबर तांणी आयकूंक जायनासली. आनीक न्हयच फकत ह्या सांद्याची खबर करता, जेजू म्हणटा तांची मोनाय कांय आयकूंक तयार नात, न्हय म्हूण तांचें काळीज दुसऱ्या पासत कांयच करिना. तांची मोनां तांणी दाबल्यात आनी तांचें काळीजूय तांणी निबोर केलां. आज बाबूनो आमच्याच कुडीच्या सांद्याचेर आमी नदर मारया. देवान आमकां सगळे कुडीचे सांदे फावो केल्यात. कोण परी हांव तांचो वापर करता काय? जिवितांत बरें करूंक हांव तें वापरतां, वो म्हज्याच आनी दुसऱ्याच्या जिवितांत निसंटोन करूंक हांव ह्या म्हज्या कुडीच्या सांद्याचो वापर करता काय? जरी तर हांव कितें तरी बरेंपण करतां, हें बरेंपण कोणा पासत? म्हजेच पासत वो देवा पासत काय समाजा पासत हांव हें बरेंपण करता काय? आज ह्या कुडीच्या सांद्या खातीर देवाक आमी दिनवासतना आमचेरूच नदर मारया, आमकांच विचार करया. फावो ते परी हांव ह्या म्हज्या कुडीच्या सांद्याचो वापर करता काय? देवान म्हाका ही मोगाची आज्ञा दिल्या ती हांव ह्या सांद्या वरवीं हांव फुडें व्हरता काय? आनी थोडेच वेळार आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या अल्तरार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. जेजून ह्या संवसारांत येवन जायतें बरेंपण ताणें पसरयलें. देवाचो मोग दिवंक बारी तो वावुरलो. असलेच जिवीत आमी आपणावंक आमकां जण एकल्याक कृपा आनी बळ मागून घेवया. बेटोनेक आमी गायन गावया ना आमचे लागीं. C25 पान 39, C25 पेज 39. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटूंक तुजे पोरशेक तुवें फॉर्मायलोले. त्यो सगळ्यो आतां सोंपून जेजूच्या एकाच बलिदानाक तुवें सोपूर्णायेक पावयल्यो. तोच जेजूचो येवन आज आमी तुका भोक्तीन वोंपता तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशे पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालूय, तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती सोमेसाचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ जावपारुया. आमी सर्वेस्परांताय उबारया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूं. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवीदारांनी सास्ताच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताशें मरण समोरमता.
जीव ह्या भावार्थान ताचें पुनर्जन्मपण पुरकटा तीर बोरवशान ताच्या मोहिमेवून तेण्या कोत्रेकता देखून आतां देवदूता आनी भोगता संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचीच तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकाच्या बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartazo kurt porgotuja. Gesù melo, Gesù ci consala, Gesù nobia nedono, Gesù nobia nedono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविता सोडून आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रगो शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हक्के पृथ्वीचेर विश्रायलेले पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या वाग्यान बापा फिलीप नेरी आमचे गुंवडी बापा सगळे यांनी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पूण नजिवंतपणाचा परवांस धरून मेल्या ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूच कर. तांकां आमचो इश्टगोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरेत कोमावल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाची माई सांगाती बेगीन धरम जाता आनी सर काडीत कोमना वयल्यान सगळे भक्त बरोबर सस्त्यांच्या चुकान आमकां वाडोती. तुमचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदोल आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन सांगातान धीर घेवन म्हणुया.
आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज सामकायो तुजी कशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांत जा आमचो दिसपटो राज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुकोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराच्या जुक्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान नदरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय सोमयाचे जुक्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती त्या तूं सिका एकपटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुमयाची शांती सदांकाळ तुमची सोवी आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या क्षणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया जेजूशी येयात पान 21 पान 58 D21 पेज 58
सगळी उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बाबा, तुज्या भुरग्यांचेर मायेमोगाची दिश्ट घाल. सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें. तोरांतलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनीक पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. शेवटाचे गायन गावया. E10 पान 202 E10 पेज 82.